गायन घेऊया I4 पेज नंबर 117. I4. Loyal Deva Kakludisha Bogus Papa Mogacha Bapuy Munuk Atmanaka Burgyak Tuja Sonaka Jesus आयची मिसाची मांडावळ आणि खुर्साची वाटेची मांडावळ करतात. सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक, ऑल लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल आणि टेलिफोन एक्सचेंज समुदाय आल्त चिकाली ह्या गोराब्यांतल्या ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर आनी वांगड्याचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. युक्रेन आनी रशिया ह्या देशां शांती जावंक मागुया. आमकां गोंयकारांक फावो तो सरकार बेगीनूच फावो कर म्हणून मागुया. आनी ह्या सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात दुयेंत आसात तांकां सगल्यांक पेकोवणी दी म्हणून देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तो जालो कोणशा संदीचो फातोर. भाव भयणीनो, देव आपल्यो वाटो वेंचून काडटा आनी जायते पावटी त्यो आमकां समजना. पूण जायते पावटी देवाचेर विस्वास दवरचे बदलेक देव आपल्यो वाटो चलयता तेन्ना आमी घोडे देवाचेर रागार जाल्या वो आमीच घोडे आमच्या वाटांनी सांडल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा तुमकां पाव भणयलो. जमण्यां सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आमी दणवण करता, तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा त्या पास्काचे परबेक काळजाचे खरे भक्तीन आमी पावोशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरां सगल्या पुतां परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेंत जल्मल्लो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगल्या पुतांहून बापूय जुजेचो ओगळो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जोडटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देकोशे करिनासले. सगळे भाव
आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिकें गेल्ले आसतना इस्रायेलान जुजेक सांगलें, तुजे भाव सिकें हिंडाक घेवन गेल्यात, आयक, हांव तुका तांचे सोरशीं धाडटां. म्हणटोच जुजे आपल्या भावांचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयस तावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सोरशीं पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात, सपनेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया. आनी खंयचे एके खोणीत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एक निश्ठूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताची सपनां खंय पावतात तीं पळोवचीं. पूण हें आयकतच रुबेनान ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावून परत ताका आपल्या बापायच्या स्वाधीन करच्या निमतान रुबेनान नव्यान तांकां समजायलें, ताचें रगत वारोय नाकात. ह्या अरोण्यात एक कोण आसा, तातूंत ताका उडोयात, पूण ताचेर तुमचे हात घाली नाकात. आपले भाव आसलेतूय जुजे पावतोच ताचें विविध रंगाचें आंगलें ताणें काडलें आनी ताका धरून एके खोणींत उडयलो. ती कोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले तेन्ना कांय इस्माइली लोक गालात थावन येतालो तो ताणें पळयलो. गोम, पोरमोड आनी रेजीन उंटाचेर घालून ते इजिप्टाक व्हरताले. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? ओदीक बरें, आमी ताका त्या इस्माइलितांक विकुया. पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मिद्यानी वेपारी थंयसरले वेताले. तांणी ताका ते कोणींतलो वयर काडलो आनी इस्माइलितांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो. आनी हाणें जुजेक इजिप्टाक व्हेलो. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. परत म्हणुया, सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसांत दुकोड पडूंक दिलो, तांचें उदार पसोन काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो. जबाब, सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकल्यांनी बांदलोले, ताचेर मानाचेर लोखंडाचें जूं बसयल्लें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पोराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब, सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमिताचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बंदखणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्राच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारभारी नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब, सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून पुरोम याज्ञिकांक आनी परजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत घाण्याक एक कोळंबी कातयली आनी पारो करून एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपलें कुंबळें घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी तांच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक फावटी ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पयल्याहून अदीक, आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळयोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायची, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो धनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्यांक कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मळो कुंबळ्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां, तें पळोवन आमी थटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचे कडले काडून घेतले आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितले. ताच्यो वपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिजीव आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे ओ पळे सपनेकार येता. दुसरी वड कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आयज ह्यो दोन वडी पयल्या वाचपांतल्यो खेरीत भाशेन म्हाका काडूंकश्यो दिसतात. ओ पळे सपनेकार येता आनी दुसरी वड कितलेंय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. भाव भयणीनो, आमच्या समाजान आयज आमी जेन्ना जियेता तेन्ना असली गोत आमकां लागता काय, जावं आमच्या घोराब्यान वा आमच्या वाड्यांत वा आमच्या सोयऱ्या शेजाऱ्या मदें. हे 12 जाण भाव जाकोबाचे पूत, जाकोब म्हणटा तो इज्रायल, जाल्यार ताच्या पुता मदें जशें पयल्या वाचपान आमी आयकलां, पाय जुजेक सगळ्याहून चड बरो करतालो. ताच्या फाटल्यान बेंजामीन जल्मपाचो आसा, तो मागीर जल्मतलो. आतां म्हणल्यार पासून 11. जाल्यार ह्या 11 मदें जुजेक बापूय खेरीत आपुरबायेन लेखतालो, ताका बरें बरें करतालो. आनी देखूनच हे जे दुसरे भाव आहा ते तिडटाले ताचेर, हें आमी आयकलां. तेच बरोबर ताची सपनां, ताका सपनां पडटालीं, बरीं बरीं सपनां. आनी त्या सपनांत सदांच तो वयर आनी हे दुसरे जे आसात 11 जाण ते ताचे खाला. आनी देखून ताच्या सपनांनी तो सुर्या कसो आनी दुसरीं आसात तीं बेश्टी नखेत्रां ताचे मुखार, सगळे ताचे मुखार सरपटपी. तो शेतांतल्या सगल्यो ज्यो चुडयो बांदलेल्यो आसात तांचे मदें तो एकलोच उबो रावपी, उरलेल्यो सगल्यो ताका भागवतात. हीं सपनां तो जेन्ना आपल्या भावांक सांगतालो तेन्ना हे भाव चाळवताले, कित्याक हो सगळ्याहून धाकलो आनी आपूण व्हडलो म्हूण समजता. ताची सपनां आयकून बापूय बीन ताका कडे आपुरबाय दाखयतालो. आनी ह्या पासत तांची उतरां, ओ पळे सपनेकार येता. जेन्ना जुजे तांकां भेटूंक ताच्या बापायन पाठयल्ल्या सुवातेचेर पावलो, जाल्यार भाव भयणीनो, हें आयज आमच्याय जिवितान घडटा काय.
आमच्या घोराब्यान कोणूय एकलो हुशार आसा, आमचोच भाव, आमचीच भयण, वा आमचोच घरचो, वा आमच्याच मदलो मातसो सुबेज जाणा, इल्लेशें बरें उलयता, लोक ताका बरो करता, वा दुसरीं जाणां ताका बरीं करतात. आमी हे भाशेन एकामेकाचेर आयज चाळवता गाय, एकामेकाचेर आमी नाटकाय करिना गाय. दुसरें भाव भयणीनो उतर, कितेंय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. हें मानून घेतलें ह्या भावांनी जेन्ना दोग जाण तांचेच मदले तांकां हाचें ज्ञान दितात. पयलो रुबन, ताणें तांकां म्हणलें ताका मारचो न्हय, ताका आमी ते खणीन उडोवया. रुबन तांकां परतून आपल्या बापायशी धाडपाच्या मनान अशें म्हणटा, अशें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. जाल्यार दुसरो भाव जुदा, जाचे वरवीं हे इस्रायलाचें कूड मुखार वेतलें. जुदा कितें भाशेन म्हणटा, तेका बेश्टोच ते बांयत उडयन आमकां कितें फायदो, बांयत उडयला ताका जरी तर आमी हे इस्माइलीत येतात तांकां विकूनच उडयत जाल्यार आमकांय कितेंय फायदो जातलो. कितेंय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. जायते फावटी आमकां जेन्ना फायदो जाय तेन्ना आमकां आमचें रगत उगडास येता, नाजाल्यार आमकां रोगताचें पडलेलें ना. जायते फावटी रोगताचो भाव, रोगताची भयण, आमकां लुकसाण जाता जाल्यार ती रोगताची न्हय, पूण आमकां जरी तर थिंगा इल्लोसो फायदो आसा जाल्यार कितेंय जाल्यार तो आमच्या रोगताचो भाव, कितेंय जाल्यार तूं म्हज्या रोगताचो भाव, रोगताची भयण. अशें करिना गाय आमी. भाव भयणीनो, देवाच्यो वाटो देव जाणा. ह्या सगळ्या आख्ख्या काणयेन देव आपलें मन चलयतालो, कित्याक जुजेक तो इजिप्ताक धाडटा. त्या उपरांत मागीर इस्रायलाचेर दुखवळ येतलो. इस्रायल जेन्ना वो इस्रायलाचें कूड जें आसा, हे भाव जे आसात ते उपाशी पडना जावंक जुजे आदीं फुडेंच इजिप्ताक पावून इजिप्ताच्या राजाचीं सपनां ताचो अर्थ दिवन केरीत भाशेन वो थंयसर कितें करचें, कशे भाशेन मांडावळ करची हें त्या राजाक बूद दिवन तोच एक वयल्या जाग्यार पावलो. आनी त्या उपरांत तांकांच बऱ्याक पडलो, इस्रायलाक बऱ्याक पडलो. देव आपली वाट आमकां कळना ते भाशेन आनी आमकां समजना ते भाशेन करता. आयजूय देव आपूण आमकां समजना तसल्यो वाटो करता गाय. दुबावबेरेत देव जायत्यो असल्यो वाटो करता, आमकां समजना. तर आमकां समजना तसल्या वेळार कितें करपाचें? आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता हे कुलवाडी जे आसले, जांच्या हातान ह्या दुनयान मळो दिल्लो, तेय समजनासले कितें चल्लोलें आसा तें फकत आपणाच्या फायद्याचें चिंत्ताले आनी ह्या दुनयाची जमीन जी आसा, हो मळो जो आसा तो आपलो करूंक, तें दायज आपलें करूंक सोदताले. आशा जाल्ली तांकां. जाल्यार असल्या वेळार जें कितें समजना तें तांणी केलें. जाल्यार आमी जरी तर असलें वायट करूंक सोदिना जाल्यार समजणी घेवपाची गरज आसा. आमी देवाच्यो वाटो सोदून काडपाची गरज आसा. आनी देवाच्यो वाटो सोदून आमी काडटा तेन्ना संवसार घडये आख्खो तें समजच ना. आमचे भोंवतणी दुसरीं जीं आसात तीं घडये समजना. आमची शेजारी आहा तीं समजना. आमचीं घरचीं, आमची दुसरीं भाव भयणां रोगताचीं आसात तीं समजनात. तर असल्या वेळार जरी तर तुका देवाच्या वाटांनी रावून हें इनाम जडूंक जाय जाल्यार थीर राव. देवाच्या वाटांक थीर राव. एन्ड्युरन्स. शेवट येतलोच. जायते जाण म्हणटात शेवट येवपाचो जालो, आतां थर्ड वर्ल्ड वॉर घडये कोमेस जायत आनी संवसार काबार जातलो, जेजू घडये येतलो. खबर ना आमकां जेजू केन्ना येतलो तो. पूण थोडे जाण म्हणपाक लागल्यात संवसाराचो शेवट लागीं पावलो. तर संवसाराचो शेवट जेन्ना येता तेन्ना आमी असल्याच नाटकायेन रावलीं, अशींच आमच्या रोगताचीं भाव भयण आसात तांकां पिळपाक लागलीं वा तांचोच फायदो काडपाक लागलीं जाल्यार हो शेवट आमकां म्हारग पडटलो. पूण जरी तर आमी बरेपणान थीरपण सांबाळटा, इफ वी एन्ड्युअर इन द गुडनेस ऑफ गॉड, जाल्यार आमकां हेच भाशेन जातलें जेजून म्हणलां, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. म्हणटच आमकांय घडये जायते फावटी दुसऱ्यांनी सोडलेलीं आसात. आमच्याच रोगताच्या भाव भयणांनी आमकां सोडलेलीं आसात, वा आमच्याच घरच्यांनी वा आमच्याच गांवच्यांनी आमकां सांडून दिल्लीं आसात, सोडलेलीं आसात, पयस केल्लीं आसात, वा आमी कितें बरें करता तें मानून घेनात. जाल्यार पासून एन्ड्युअर.
सगल्यांनी सोडून दिल्लो फातर देव ताका कोणशा संदीचो फातर करतलो, त्या फातराचेर सगळें उबें उरतलें. तर ह्या पासत बरें मन आमकां मागुया, नवसरणेचें मन आमकां मागुया. आमी जण एकलो जरी तर चुकलेलीं आसाव, आमचें मन बदलून सारके वाटेन येवया. आनी आमी जर तर सारकीं आसाव जाल्यार आमी आमचें बरेंपण सोडून दिवचें न्हय, बगर थीरपण सांबाळून इमिसाची भेट भेटोवया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29. C4. आमची पातकां दून काडून निर्मळ काळजा तुका तुझें उदाहरण देवा आमी उंचा मोठे सन्ना करूं शांती करूं देवा आमी उंचा मोठे सन्ना करूं तुझें शांती करूं आसा Jesu, tu vestimos por conduzo. Asa Jesu, tu vestimos por conduzo. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या चांगले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र इच्छा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. कोनवाड्या बापा हो संस्कार समारंभूक आमकां फावो करता येते परी तयार कर आनी मोगान जिवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरना तसल्या वस्तूचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंचोती तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय, उंचोती तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमच्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. जो फातर बाणप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर आमी जण एकलो असलेच कोणशा संदीचे फातर जावं थीरपण सांबाळूंक आनीक आमची आशा पयस करून नाटकाय पयस करून देवाच्या वाटांनी चलूंक तयार आसा देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक सगळीं उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारीख करूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळाचे तूं भोव पवी संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटा. आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण हांव तुका विनवता आनी आफोच तुका तुका एकवडटा एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन केदींच वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका. मीठ नाशिल्लो ताचो माय मोग मीठ नाशिल्लो ताचो माय मोग मीठ नाशिल्लो ताचो मोग मीठ नाशिल्लो ताचो माय मोग मीठ नाशिल्लो ताचो माय मोग मीठ नाशिल्लो ताचो माय मोग मीठ नाशिल्लो ताचो मोग मीठ नाशिल्लो
ल्हान व्हडल्यांक दुर्बळ क्रेस्तांव सांगाती दवरया चाकरां एकाच जेवणाक बसोयली सगळीं भुरगीं देवाची ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेन नाशिल्लो मोडनातलो जीवन जालो बरी बुधोरास आपलो ह्या पास्काचे ते जेवण घोराचे ते जेवण ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेन नाशिल्लो जेजूच्या पास्कांत वांटो घोरा रांदपाक म्हूण बरो ह्या मेजाच्या बागेल्या ह्या जेवणाच्या बांदेल्या ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेन नाशिल्लो
देवान आमचो मोग केलो आनी आमच्या पातकांचो नाश करूंक बोली कसो आपल्या पुताक ताणें धाडलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासणाचे सोडवणेची सुफोड खुणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलें. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बोडान ती सोडवण काळजान तावन आसूंक आनी ती जोडूंक आमकां शाबितायेन पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आमी सुरू करतल्या. भाशेन आमची सगळी मागणी पेकोवणेची आनीक आमकां सगळ्या वायटांतल्यान निवार म्हूण आमी देवा मुखार दवरतल्या. सगल्यांक जांकां खुशी आसा तांणी फाटीं रावचें. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया R31 पेज नंबर 193. R31. Sacramenta साक्रामेंतान रावलेल्या मोगाळा जेजू, सोडवणारा आमच्या दुनिया देवा, तुजे मुखार सोरपटून
तुजे बराबर वेळ सारून आमकां जण एकल्याक सगळ्या वायटा विघ्नांतली सगळ्या पातकांतली आनी पातकाचे कास्तींतली निवारूंक तुज्या पांयाशी आमी आयल्या. सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे सक्तीन तुकाच देवा, एकल्याच जिव्या देवा आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता. आमची मान बागावन आनी आमकांच तुज्या पांयाशी दवरून सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे सक्तीन तुका भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जिव्या जेजू आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातर. सर्वेस्परा देवानूच तें घडून हाडलां. जेजू हो कोणश्या संदीचो फातर. जेजू हो नाकाल्लो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो. जेजू देवान सगळ्याहून वयर उबारलेलो पवित्र सोबीचे बुन्यादीचो फातर. ताका परनिपाटान नमस्कार करता आसतना आमचे जण एकल्याचें जिवीत ताचे मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या जिवितान आमकां कोणें सांडल्यात जाल्यार पयस गेल्यात जाल्यार आमच्या जिवितान आमकां कोणें फटोवपाचो प्रयत्न केला जाल्यार जावं आमच्या गुणांक लागून आमच्या गिरेस्कायेक लागून आमच्या भाटाबेसांक लागून आमी पिडापीड सोंसताव जाल्यार हो उरफाटी असल्या कारणांक लागून आमी आमच्या रोगताच्या भावा भयणांक आनी हेरांक त्रास दिताव जाल्यार आमच्या जिविताची ही परिस्थिती जेजूच्या पांयाशी दवरुया. हे स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. जहाँ 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 है हरियाली
पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू ये चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू ये चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू ये चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तो ये चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, आमचो सुमी, आमचो दोनी, आमची मुखार येबडार आसा. आतांच आमी म्हणला तू हे स्वामी, तू चरवा. बरेंच आमकां चोरोवंक व्हरता तो सुमी तूं. सुमया तुजे मुखार आमी आसा. आमकां जोण एकल्याक कोणशाचो फातोर जावंक तूं आपयताय. तुजी पोवी सोबा बांदून हाडून कोणशा सुद्दीचो फातोर, मुखेल फातोर, जाचे बगोर एक घोर उबारूंक जायना. आमी जावंक जाय पोवी सोबेचे नीव. तूं आमकां अधिकार दिताय. तुज्या मोगांत आमकां तूं पाठयताय. आमकां सोगल्यांक बरेंपण शिपडावंक तूं सायबा दिसपोटी तुज्या उतरांतल्यान आमकां स्फूर्ती दिताय. भावपण, सेवा चाकरी, दुसऱ्या सोबें बरेंपण, ही वस्तू आमी नियाळूंक आनी करूंक आमकां तूं आपयताय. गुडेक कुलवाड्या भाशेन आमी चाकरां बरी न्हय. गुडेक आमी त्या कुलवाड्या भाशेन तुजे चाकोर जावचे बदलेक आमी दोनी जावंक येवचिता. आमचे भितरली आस वाडटा. अनुपकारपण आमच्या जिवितांत दुपोट भरलेलें आसा. घातकीपण उदीक आसा. म्हाका कितेंय बरें मेळ्ळें, हांव सायबा रोखडोच फुलतां, बोलतां.
जिविताचे मार्गदर्शन विसरता. म्हाका तर कोणें लॉन्च दिली, पयशांनी दुडूनी म्हाका तर ताणें उदीक आनी उदीक म्हजी बेपरवा करिनासतना म्हजी सेवा केली जाल्यार हांव साहेबाक घातकी जावंक सुद्दां तयार आसा. जिवीत तुजें देणें आमकां. पयले वाचपान जोझफान आपल्या भावासोवे घातकीपण दाखोवंक ना, पूण भावांनी आपल्या एकट्याच भावाक मालगोडो म्हणून घातकीपण दाखयलें. घडीक जिवितान कसलीच आमची दोशा. दुर्दैवेन आमी क्रिस्तांव म्हणटा, पूण आमची हो क्रिस्ती भावा भयणां तुवें शिकून दिल्ली अदीक बरी जियेता सोम्या. घडीक आपल्याच वांगड्याक, आपल्याच मनशाक बरे तरेन सेवा करूंक ती तयार आसता. आज आमी गिरेस्तायेक लागून, आज आमी भाटाबेसांक लागून भाव भावाक, पूत आपल्या आवय बापायक वळखनात. कितलीच आमी वाचता, आपलेच धूव आका बापायचो खून करता, आपलोच पूत आपल्या बापायक मारता. घातकीपण. घडीक आमी कुलवाड्या भाशेन जाता. तुवें आमच्या हातांत सगळे राज दिल्ले आसा. खरेंच आमी तुवें दिल्ली तत्वां आपणायता जाल्यार आमकां विचार. तूं म्हणटाय म्हज्या ह्या राजाचे हेरदेरी तुमी. खरेंच दीस आनी रात वावुरता काय आमी? वो आसा आमचें जिवीत बेसार मायेन सारलेलें? आसा आमचें जिवीत आज दीस उदेलो, दिसपोटी वावर केलो, न्हिदूंक गेली. भाग्यूत पावलू फिलिपकाराक बरोवन म्हणटा आमी फकत तीन वस्तू आमचे मतीन दवरता. आमचें पोट जावन आसा आमचें लक्ष. दुसरे संवसारी चाली पोरमणे आमी भुल्ल्या संवसारी वस्तू. आनी तिसरी वस्त आमचेच वंदावण्याचे आमी गुलाम जाले. जायत बरी आमकां अशें जालां. सोम्या, जिवितान आमकां जायत्यो वस्तू तूं दिताय. मेजी नासतना मापान दिताय तेन्ना भरून चेपून दामून तूं आमकां दिताय. घडीक आमी ह्यो सांबाळूंक जायते फावटी विसरता. जिवितान त्यो बरे तरेन तांचो वापर करूंक आमच्या हातान आसलेली वस्त आमी वगडायता. तूं आयलोय, बापाची खुशी तुवें केली. तुजी खुशी करूंक जाताली, पूण बापाची खुशी कितें तुज्या दोळ्या मुखार तुवें दवरली. पवित्र स्नाना वरवीं बावतिस्मा वरवीं आमकां तुवेंच हें कार्य दिलां. म्हजी खुशी करात, म्हज्या बापाची खुशी. कित्याक हांव आनी बाप एकूच, तशेंच तुमी एक जायात. तुका ओळखूंक जाता तितली मेहनत करूंक, जाता तितले अनुपकारपण आमच्या जिवितांतल्यान पयसावंक, विस्वास अदीक आनी अदीक आमच्या जिविताच्या चालींनी आमी दाखोवंक, घातकीपण पयस करूंक. सायबा, कोणश्या संदीचे फातर जावं आमकां तुजो आदार. Change my heart, oh Lord. Make it ever you. Change my heart, oh Lord. May I be like you.
ह्या वेळार आमची नदर आमी जेजूचेर दवरुया. तो आमकां आशिर्वाद दिवंक सोदता, तो आमकां बरी करूंक सोदता. पूण व्हडांतली व्हड आडकोड म्हणल्यार आमचें पातक, आमच्यो चुकी, आमची खास्त ती काडून उडोवपाक जाय. Jesus should deliver us from all evil. बो करून आमच्यो चुकी, आमची पातकां ह्या वेळार जण एकलो आमी जेजूचेर नदर दवरून आमकांच ताच्या हातान घालुया. कसली चूक म्हजी जाल्या, दुसऱ्यांची चूक बरी आसा. जण एकल्यान आपापली जुट्टी दिवची. ह्या वेळार आमी सगल्या आमच्या चुकीचें बोगसणें देवा लागीं मागुया. तुमचे मदें कोणाक व्हडल्या तळ्यान मागणें करपाची खुशी आसा, तांणी व्हडल्या तळ्यान तें मागणें करचें. दुसऱ्यांकूय आधार जावंक आमी देवाक उलो मारुया. देवाच्या मुर्यांत आमी बोगसणें मागूंक येता तेन्ना आमच्या वायटाचो तो हिशोब दवरूंक सोदिना, फकत बऱ्याचो. ह्या पासत भियेनासतना, लजेनासतना, फाटीं रावनासतना बोगसणें मागपाची आमची मागणी व्हडल्या तळ्यान आमी देवा मुखार दवरुया. मुझे दुख, मुझे खुश, मैं तुझ्या मुखार अंगात तुझ्या हातीन घालता. आयज जायती संवसारांत मदीं झगडीं झुजां चलतात. आयज आमचे युक्रेनच्या देशांत जायती झगडीं झुजां, मारपाट, जिवेशी मारून संवसाराची आशीक लागता. हे एक एक देशाचेर मंगळाचे तुजो आशिर्वाद घाल. आनी युक्रेन देशांत जायतीं भाव भयणां कश्ट वतात. ताका जेवंक मेळना, ताका घरांत न्हिदोंक मेळना, रस्त्यार आसात, थोडी वतां सोडून गेल्या. मोगळा जेजू सगळ्या बापांक तुज्या हातीन घालता. आनी युक्रेन ह्या देशाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. एक एक गांवाचेर तुजो आशिर्वाद आनी बेसांनी मनशां सोदीचो फातर
तुझोच आशीर्वाद आमचेर घाल म्हूण मागता आमीन. Kaput mojiko, kaput mojiko, kaput mojiko, kaput mojiko, kaput mojiko, kaput mojiko. Kaput mojiko, kaput mojiko, Lord Jesus, forgive us for our faults and failings. Many of us are broken here today. Many of us are sick. We have made the wrong decisions at times. Lord Jesus, in our moment of grief, in our moment of pain, when we are lonely, we ask you to give us the strength and to never feel that we are alone. To always see your face and make you the center of our life. Thank you, Lord Jesus, and praise you for all the blessings. kaput mojiko, kaput mojiko.
मोगाच्या जेसू आमचेर आयिल्लें वायट आमचेर आयिल्लें खास तुज्यान निवारूंक जाता तुज्या उतरान तूं निवारताय ह्या वेळार तुजें उतर आमच्या कानार सादय जेसू तुजें उतर आयकूंक तुजें उतर पाळूंक तुजें उतर आमच्या जिवाक जीव दिवंक हें तुजें उतर आमी आयकूंक तयार जाल्या धन्य तुजें उतर ह्या वेळार आमच्या कानार सादय The parable of the wicked tenants. Listen to another parable. There was a landowner who planted around it, dug a wine press in it, and built a watchtower. Then he leased it to tenants and went to another country. When the harvest time had come, he sent his slaves to the tenants to collect his produce. But the tenants seized his slaves and beat one, killed another, and stoned another. Again he sent other slaves, more than the first, and they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, saying, "They will respect my son." But when the tenants saw the son, they said to themselves, "This is the heir. Come, let us kill him and get his inheritance." So they seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. Now when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? They said to him, "He will put those wretches to a miserable death and lease the vineyard to other tenants who will give him the produce at the harvest time." Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures, the stone that the builders rejected has become the cornerstone? This was the Lord's doing, and it is amazing in our eyes. Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that produces the fruits of the kingdom." When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they realized that he was speaking about them. They wanted to arrest him, but they feared the crowds, because they regarded him as a prophet. जेजूचें उतर आमकां जिवीत दिता तो आपलें उतर आमच्या कानार सादयता आयच्या नियाळाक आमी ताचेर नियाळ केला हेंच देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगोवंक आमी आमची सगळी मागणी ताचे मुखार दवरुया आनी ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया कोणाकूय तुमच्या मदल्या व्हडल्यान मागणें करूंक दिसता जाल्यार तें तुमी करचें वेळ विवाडी नासतना आमी आमची मागणी जेजू मुखार ह्या भोवपवित्र संस्कारान दवरुया मोगला जेजू ह्या दिसांनी आमी पळयता शेतां पुरयतात झाडां कातोतात गरमी वाडटा गोंयचें निसंतोण जाता काय व्हडलो मनीस आनी व्हडलो जायता
गरीब मनीस गरीब जायत आहे. म्हारगाय वाडटा. तूंच आमकां राख सोम्या. मोगळ्याची सुये वेळार कुश्टवतल्या आमच्या युक्रेनच्या भावा भयणां खातीर आमी तुका मागता. किरीत भाशेन तांकां उबारता. आवय बापूय भुरगीं बाळां कुश्टवतात. थोड्यांक बिजली ना, इलेक्ट्रिसिटी, कडकडो इवांचो. थोड्यांक जेवण खावंक ना. थोडीं बांकरांनी भितर आसात. तांचो आलाशिरो कोणूय आपल्याक येतलो आदार दितलो. हें झूज थांबतलें. शांती आमच्या जिवितांत आसतली. वावंडो तांचो. तांच्या आसऱ्याक तूं पाव. मारी आमची मोगान माई, तूं तांचो आलाशिरो आसा. झुजाच्या वेळार भोव करून भुरग्यांक कितलींच भुरगीं मेल्यात. कितलींच भुरगीं अनाथ जाल्यात. कितलींच भुरगीं दुसरे फायदो काडून घेवन गेल्यात. सांबाळ तांकां. राख तांकां. तांचो आसरो आसा. आनी तुज्या आसऱ्याकाल तांकां दवर म्हूण आमी मागता जेजू. आमचो देव आमचेर आशिर्वाद घालता. आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. आनीक एक फावटी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन जे कोण तुमचे दुस्मान आसात, जे कोण तुमकां वायट करतात, वो ज्या कोणाक तुमी घोडी वायट मागतात, असले सगळ्या पसत ह्या वेळार आमी मागुया. तांच्या दोळ्या मुखार तांकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. भोव करून मोगळा जेजू जे कोण बरे ना तांकां तुजो पेकोणीचो हात लाय म्हूण आमी मागता. जावं कुडीची मनाची वा आनी कसलीय पिडा, तांकां सगल्यांक तूं बरो कर. तुजो हात तांकां लाय. तुजो हात लाय. तुजो हात लाय. जेजू पेगूय मोजे गाय. तुजो हात लाय. तुजो हात लाय. जेजू पेगूय मोजे गाय. सगळीं व्हडल्या तुजो हात लाय. तुजो हात लाय. जेजू पेगूय मोजे गाय. तुजो हात लाय. तुजो हात लाय. जेजू पेगूय मोजे गाय. आमचे गाय. तुजो हात लाय.
आमची मागणी संवसारा पासत आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत सगळ्या लोकां पासत आमच्या वळखीच्या आनी ना वळखीच्या लोकां पासत सगळी मागणी बापाक उबारुया बाराबर जेजूंची केलेलें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवाड. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवाड. सगळी व्हडल्यान आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवाड. जेजू तूच म्हजो राय, जेजू तूच म्हाका जाय, जेजू तूच म्हजो राय, जेजू तूच म्हाका जाय. आर्गां तुका Jesus.